Panthera, A26. Sogliami etaizaya, sogliami tagi sorya, dunya deva vakaruya, anudam so takazuya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो आसलो जो आसा आणि सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भयणी भवनो, फाल्यां फुडें उर्बेन उमेदीन भक्तीपणान आमी साईबाबांच्या जल्माची परब समारंभतल्या. आज निमाणी तयारी आमचे सर्गीचे आवयक आमी मान दिता आसतना तिचे सारकी देवाच्या उतराक आमी उक्ती आसूं आनी थांबून आसतना देवाचे उपकार आमी ओळखून घेवंक आनी ताकाच वाखाणूंक आमकां कृपा मागून घेवया. देव आमकां भेट करूंक येता, आपले पुता उद्देशी आमकां पेकोवणी दिता. आमची मनां काळजां उक्ती करून देवाच्या उतराक आयती आसूंक हे मिसा भेटेन तेच मायमारीक फुडें घालून कृपा मागुया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे सौभाग्यवन सदांच संकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, काकूत कर, काकूत कर. प्रार्थुया. आज नोवेनांचो निमणो दीस किरीत भाशेन मागुया सायबीणमांची कृपा आमकां सगळ्यांक कुडियात्म्यांची भलायकी. आयचे नोवेन भेटू दिल्या पासत मागुया. आज आपलो वाडदीस संभ्रमतात वो आपलो लग्नाचो वर्षीक दीस पाळटात तांचे पासत मागुया.
मरून गेल्ल्यांक आमच्या भावां भयणांक देवाची काकुतीन सासणाची सवस्काय मेळूंक मागुया. आनी पिडींत असलेल्यांक पिकोवणी वेगवेग बोलाकी फाव जावंक आनी आमच्या एक एकल्याच्या मनांत काळजांतली काशाची इंतेसावां हे जोमात प्रार्थनांतल्यान बापाक उबारुया. सर्वेश्वर आमचे बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्योन निती आंकवार मेळचे विनोणीन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय, सगळ्या संकश्टांतली आमकां वाटाय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सुमिया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. आमेन. भाग्यवन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिठी वेले वाचप. भावां भयणीनो, तुमचे मदें पजडपण वसता म्हूण म्हाका खात्रेची खबर पावल्या. तुमचे मदलो कोण एकलो आपल्या बापायचे बायलेक घेवन रावता. इतकें पजडपण ओण भावार्थ्या मदें लेगून वसना. अशें आसता तुमची बोडाय कित्याक? असले कर्तूब केलां ताका तुमचे मदलो भायर घालून तुमी रुदोन केल्लें जाल्यार अदीक बरें जातें. जोरूय कुडीन हांव तुमचे तावन पयस आसा, तोरूय मनान हांव तुमचे मदें आसां. आनी तुमचे मदें आसलोलेच भाशेन असले पोजडे कर्तूब केलां ताचेर हांवें फर्मोण मारलें. आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान तुमची जोमात भरता तेन्ना हांवूय मनान तुमचे जोमातीक हाजीर आसतलो. आनी तेन्ना आमच्या सोम्या जेजूचे पदवेन त्या मनशाचे कुडीचो नाश जावचे खातीर आनी अशें सोम्याच्या दिसा ताच्या आत्म्यांक तारोड मेळचे खातीर ताका सोयतांचे आधीन करूंक जाय. तर तुमची बोडाय पोलकी हे शे आपटे सोगडे कालोयले पीठ फुगयता म्हूण तुमकां खबर ना. म्हणटोच पोरणे आमटे भायर उडोवन नवें कालोयले पीठ जायत. कित्याक तुमी फूग नासलेले उंडे. खरेंच क्रिस्ताचो आमच्या पास्काच्या मेंढऱ्याचो होम जालो. म्हणटोच आदले आमटे मुणगे विकटोयचे आनी खोटेपणाचे आमटे घेवन न्हय, आमटे नासलेले मुणगे सादेपणाचे आनी स्वताचे उंडे घेवन परब समोरुंबुया. देवाचे उतोरे. देवाचे उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावंदी. तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. म्हणुया, तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. वायटाचो मोग करपी देव तूं न्हय. नश्ट्यांक तूं लागीं घेनाय. गोरविश्ट मनशांक तुजे मुखार बोडाय करूंक तांक ना. स्वभाव, तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. पोनीत करतल्यांक तूं विटेताय. फोटकिऱ्यांचो तूं नाश करताय. रोगताक तानेल्ल्या आनी लोटीक मनशाचो सर्वेस्पराक कांताळो आयला. स्वभाव, तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. पूण जांकां तुज्या गोपान शेराणां घेतल्याय तांकां सगळ्यांक संतोषचे उल्हास सदां काड. तूं तांकां आसरो दिताय देखून तुजे भोक्त
तुझे सोवे संतोषान मुरगोडटा. जो बाप तुझ्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक जय सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक जय. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक जय सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. महिमा तुका सुमया. दुसऱ्या एका सोनवारा दिसा जेजू देवस्थानांत वचून शिकवण दितालो आनी उजवो हात आर्यन सुकलोलो मनीस थंय आसलो. ताचेर गुन्यांव घालूंक एक नीब आपणाक मेळचे पासत सोनवारा दिसा ताका बरो करीत म्हूण धोमशास्त्री आनी फारिजीव जेजूक तेडून आसले. तांच्यो चिंतना वळखलो देखून हाताक आर जाल्ल्याक ताणें म्हणलें, उठ आनी मोदेकोत येवन उबो राव. तो उठलो आनी उबो रावलो. आनी जेजून तांकां म्हणलें, सोनवारा दिसा बरें करूंक येता वो वायट, जीव वाटावंक येता वो काडूंक येता, हें हांव तुमचे लागीं विचारतां. तेन्ना तांचेर सगल्यांचेर नदर भोंवडावन ताणें त्या मनशाक म्हणलें, तुजो हात सोड. आनी ताणें तो सोडलो आनी आदले भाशेन तो सारको जालो. पूण ते तिडले आनी जेजूक कितें करचें ते एकामेकाक लागीं विचारूंक लागले. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या आनी आपुरबायेच्या भावा भयणांनो, भोक्ती करतल्या हातांनी दुसऱ्याची सेवा करूंक शिकुया. आमी दर एक क्रिस्ती मनीस मागण्याचो मनीस, मागण्याक मोल दितले मनीस. मागण्यांतल्यान हात जोडून देवा लागीं मागता आनी मागण्यांत मेळ्ळी कुरपेंतल्यान हात सोडून दुसऱ्याच्या आदाराक पावता. असोच एक देव भक्ती मनीस, मागणें करपी एक मनीस आपल्या वावराक वेताना गोरीब दुबड्यांचे पळोवन तांचें कोश्ट दूख पळोवन चुरचुरता. आनी दर एक दिसा जेन्ना तो आपल्या वावराक वेता 5 लोकांक जेवण दिवन जेवण खाण दिवन तांच्या जिविताक खुशालकाय हाडटा. ही कोरणी तांच्या जिविताक खुशालकाय हाडटा तें पळोवन ताचो मॅनेजर ताचे लागीं विचारता, तूं एक गरीब मनीस, तुजे लागीं चड ना, पूण तूं दुसऱ्यांक दिवन तुकाच उणें करून तांच्या जिविताक खुशालकाय हाडटा, हें कशें? आनी हो मनीस ताका जाप दिवन सांगता, दर एक दिसा मागण्यांतल्यान हात सोडून देवा लागीं मागता आनी मागण्यांत मेळ्ळे कुरपेंतल्यान हात सोडून दुसऱ्यांच्या जिविताक खुशालकाय हाडटा. आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू कायद्यावन मनशाक मनशाची गरज वळखता. जेजू आर जाल्ल्या मनशाक म्हणटा, तुजो हात सोड. तो हात सोडटा आनी तो बरो जाता. तुजो हात सोड आमच्या जिवितांत आमी कशें लावन घेवंक जाता काय? हात सोडुया
दुसऱ्याच्या आदाराक पावुया, दुसऱ्यांक आशीर्वाद दिवया, जीब सोडुया, दुसऱ्यांक बरें उतर दिवया, उनितीचेर आमचो ताळो उबारुया, आमचे पांय सोडुया, दुसऱ्याच्या आदाराक आमी धांवुया. आंकवार मारी एक मागण्याची मनीस आसली. न्हूच फकत हात जोडून तिणें देवा लागीं मागलें, पूण मागण्यांतल्यान हात सोडून ती दुसऱ्याच्या आदाराक धांवली. जेजू म्हणटा, न्हूच फकत हात सोडून आमी भक्ती करुया, पूण मागण्यांत जोडले हात सोडून आमी दुसऱ्याच्या सेवेक धांवया. हेंच करूंक आल्तारार येतल्या जेजूची कृपा आमकां सगल्यांक मागून घेवया. बेटोनेक आमी गायन गावुया. तुकाच बापा, C30:8, पान 40:4, C38, पेज 44. तुकाच बापा जोर मोचे पिता तुका गाणे, तुकाच बापा जोर मोचे तुझे से करदाशे रे. मोचे हात घे, मोचे पाय घे, स्वीकार कर आता कोशे तुझो मोयवो गोरगोट करून शिकवोर सगळ्या विवो. तुकाच बापा जोर मोचे पिता तुका गाणे, तुकाच बापा जोर मोचे तुझे से करदाशे रे. भयणी भावांनो, ही आमची बॅच सोर पदवीदार देव बापाक मानतात असली जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमचे मोगाळ बाप्पा, मनीस जाल्ले तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मेळतान जोल्म घेतना तिच्या आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पराक उबार. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवीधर आनी शास्त्राचे देवा, सर्व काळे आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायदेचो भोवमान फाव आसलेले निती आंकवार मेरेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणटाव, तुका वर्णिताव, तुजी किर्ती पोरगुट्टाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी शासनीक प्रकाश तिने संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबलांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बाप्पा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी आमची पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें,
ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूस आनी कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. तुमच्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक करोराचें हें रोगत. पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Babartaso good porgutia, Jesu melo, Jesu jivondala, Jesu novenetalo, Bapa Jesucha, mornanso आणि पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन भासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शिवतले आमी समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वडे. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा मदींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टाकोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची विधी भोंवतून एकठांय जाल्ल्यांची हे पवित्र निसाचे भेटेंत आपल्या घरांनी रावन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरे देवाचे माय सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत झुजे, भाग्यवंत धोरण दोता, आमचो आस्कारी भाग्यवंत मिंग्याल आनी सर्वकांनी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमेन. आमेन. जेजून आमकां शिकयलेले मागणेंतल्यान सगळीं आमी एकाच तळ्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसवटो गिरास आज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका. वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शांत रेखता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सर्वांकांतांतली वाटाई कित्याक राजवडती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन मृतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तुळशीका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूड चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटेली आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटेली आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटेली आमकां शांती दी. धर्मशास्त्रांची फारिजांवांची परवा करिनासतना हाताकार जाल्ल्याक बरो केल्लो तो जेजू.
तोच आमकां पिकोवणी दिता, तोच आमकां आमच्या हातांनी दुसऱ्यांक बरें शिंपडावंक आपयता. हे जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवन ताची सारकी जातली आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. उत्मीक कोमनेवाचे मागणे. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसले परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोरशिल्लो कोड सरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. आमेन. स्वर्गीय उंडो जेजून दिलो. D40 पान 69, D40 पेज 69. स्वर्गीय उंडो जेजून दिलो, आमकां असो पावो नासलो. आमचो जेजू जेवण जालो, आमचे उत्मीक भुकेक पावलो. जेजू वेगीं तुये ओतमो तुका घेवूंक रावता. जेजू वेगीं तुये ओतमो तुका घेवूंक रावता. कोरोना व्हायरस पिडे सुमयार देवाचे काकलुतीक मागणे. सोर पदवीदार आनी काकलूत सरा देवा, सोडवण दिवंक तुजो हात मोठवो जालो ना. न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां भासायलाय. आमचे विनंतींक तूं चोत्राय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगीं पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चोपक्यान तुजी भुरगीं सांपडलेलीं आसात. तुजे उतराची पोतवी पाटय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बाबा, तुजी भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जेवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. ही पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक घोटाय दी. पिडेस्तांचो इलाज करता ते वैजकी लोकांक धीर, राखण आनी उर्बा दी. मोर्ताचे तोणेर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्यांक विसव मेळूं. पवित्र आत्म्या, ही पिडा नाश करपा खातीर एक वखद घडोवन हाडूं. अभ्यास करता ते वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशीं पावलां घेवंक सरकारी मनशां पासत आमी मागता. सुमयाची तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास दवरता. ताचेर बाबार थेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणेन संवसाराचो मोग केलो. तुजी आशिसां बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काडोक येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवं दी आनी तुजें सोवें तांकां बोरवांचो मेळूं. सो जावन आसा आमचो आसरो सासणाच्या सासणाक. आमेन. प्रार्थुया. कणवळ्या बापा, भाग्योदांक वार मरेक मान दितना
तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केलें देखून आमी संतोश भरीत जाल्या आनी विश्वासान आतां तुका उलो मारता तेच आंकवार मायेची देख घेवन आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान आमच्या हातांतल्यान पांयांतल्यान आनी आमच्या जिवींतल्यान दुसऱ्यांचे सेवेक आमी सुसुडीत आसून आनी भोगचीपणी तुजीच चाकरी करूंक आमकां कृपा दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं आमेन. भयणी भावांनो, फाल्यां सायबीणमांच्या जल्माची परब आमी आमच्या गोंयांत मोन सायबीणमांची परब म्हणटा. फाल्यां खुशाल जावया ही आमचे मायेक मान दितना आमी आमच्या गोंयांत आमच्या आवयांचोय उगडास करता. किरीत भाशेन आमचो मोग आमच्या घरांत आसलेल्या आमच्या आवयां सोबे आमी दाखोवया. आपल्या भुरग्यांची राखण आनी आपल्या भुरग्यांची निगा घेवंक आनी आपल्या भुरग्यां पासत आपलो जीव जोरोवंक ती सदांच तयार. फाल्यां आमच्या आवयांक आमचो किरीत मोग आमी दाखोवया. ह्या वर्साक कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून आमी घरांनी सायबीमांची भेट आसची ना. मेदाल्या मिलाग्रोजा सायबीमांची भेट आमच्या घरांनी जाताली. ह्या वर्साक ती रद्द केल्या, ती कॅन्सील केल्या, ती आसची ना. पूण फाल्यां जेन्ना आमी सायबीमांची परब करता जल्माची, फाल्यां सांजे दर एका गोराब्यांत आसलेल्यांनी जावं ते 6:30 वा 7 सायबीमांची इमाज सायबीमांचें पायणेल आमचे मदें दवरून आमच्यांनी फाल्यां ती आमचे भेटेक आयलो अशी मनान दवरूं येता आनी तिच्या जल्माची परब समरमताना खुशालकायेन आमच्यांनी जावं त्या दिसाचें मागणें आमचेच एका गोराब्याची आनी एका मनशाची भेट आमच्यांनी सायबीमांक करूं येता. उपकार करून फाल्यांचो दीस असो भक्तीपणान आमी सारुया. तिचो जल्म आमकां सगल्यांक खुशालकाय हाडटा. तर आमचे वेली पेस्ट पिडा पयस कर. एक बेगीनूच वॅक्सीन मेळोशें कर आनी आमकां सगल्यांक ह्या वायटांतली सोडय. देवा लागीं आमचे खातीर माग म्हूण सायबीमांक फाल्यांच्या दिसाक आमी विनवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. मागण्यांक जोडलोले हात सोडून दुसऱ्यांक सेवा दिवंक वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार शेवटाचे गायन गावया. स्वादीक तुझे नाव मारिये. टी 503 पान 225 टी 53 पेज 225. स्वादीक तुझे नाव मारिये. ओगारा उचारता भुरग्याक कोणातान मारिया. काळजांते सांबाळता. सुवादीक तुझे नाव मारिये. ओगारा उचारता भुरग्याक कोणातान मारिये. काळजांते सांबाळता. मारिया मारिया मोदर गीत मोच्या तोंडात. गुरबेचो मोच्या वतम्यात. ओंबोड बांदार मोच्या काळजांत. मारिया मारिया मोदर गीत मोच्या तोंडात. गुरबेचो मोच्या वतम्यात. ओंबोड बांदार मोच्या काळजांत.